दिव्यवाणी लाईव्ह कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर्व वीक्षकांक विनोद गंगोळीचो प्रणाम आणि मोगाचो नमान. मोगाचन परत एक पावटी म्हज्या जिवितांतली मेटा भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक आमी परत हांगासर हाजीर आसाव. येदोळ पर्यंत हे सोबीत कार्यक्रम मानेस्त जूड नोरांना भोव आपुरबायेन चलोवन व्हरतले. तांणी दिल्ल्या सेवेक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तांच्या मुखल्या येवजणेक देवाची धाराळ आशिर्वादां आमी मागता. म्हज्या जिवितांतली मेटा आयच्या ह्या विशिश्ट कार्यक्रमांत आमचे संगी हांगासर तांचो अनुभव वांटून घेवन तांची भोगणां आमचे संगी वांटून घेवंक आमचे मदें हांगासर आसात कोंकणी समाजांतले ऑलरावंडर नखेत्र मानेस्तीन सपना सल्डाना वामंजूर. आनी आज हे सोबीत कार्यक्रम चलोवन व्हरूंक आमचे सवे हांगासर हाजीर आसात मानेस्त रोशन एम कामत वामंजूर. मानेस्त रोशन एम कामत वामंजुरांत ते वस्ती करतात. ते एक लोकमोगाळ कलाकार आनी निर्देशक जावन आसात. आपुरबायेचे कार्यनिर्वाहक ते जावन आसात आनी संगी ते एक फिल्म नट जावनी लोकांची काळजां मनां तांणी जिखल्यात. वृत्तेन ते कृशीक आनी स्व उद्यमी जावन आसात. आज दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या ह्या भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक आमच्या सर्व वीक्षकांच्या नावी आनी तशेंच दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व सिबंदीच्या नावी मानेस्त रोशन एम कामत तुमकां आमी मोगाचो आनी घनाचो स्वागत आशेता. म्हज्या जिवितांतली मेटा हे वीक्षण करच्या सर्व दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. आज आमच्या ह्या स्टुडियोंत एक कलाकार ह्या समाजांत परजळ्ळे सबार देण्यांनी नेटयिल्लें भोव उत्तीम एक नक्तीर आमच्या ह्या स्टुडियोंत आसा. मानेस्तीन सपना सल्डाना तुका ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. आज आमचे हांगासर दिव्यवाणी लाईव्ह स्टुडियो आयच्या दिसा उक्तावण जाल्लें आनी हे कार्यक्रम संवाद चलोवचे तुजे संगी पयले कार्यक्रम ह्या विशीं तुका कितें भोगता? खंडीत जावन आमकां वामंजूरकारांक एक व्हडा अभिमानाचीच गजाल म्हूण सांगीत आनी म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. हांवें एक पयले कलाकार जावन हांगासर ह्या स्टुडियोंत आसा म्हणलें म्हाका एक व्हरतो संतोश. तशेंच हांव मानेस्त विनोद गंगोळी तशेंच ताच्या कुटुंबाक सर्व बरें मागता. बऱ्यांतली बरी कार्य ती दिवन दी म्हणून हांव आशेतां. भोव अपुरबायेची उतरां अभिनंदनाची उतरां. देव बरें करूं तुका. आतां आमच्या वीक्षकांक ह्या मानेस्तिनीची वळख दिवंक हांव व्हरतो अभिमान पावतां. विविध थालेंताचो पुंजो जावन आसची सपना सल्डाना आज म्हजे बराबर ह्या स्टुडियोंत बसून आसा. एक नटी, गावपीन, शिक्षकी, कोणाक तिची सेवा दिवंक साध्य आसा तर तयार आसची समाज सेवकी. आपणाच्या जिणेंत मेळिल्लो हर एक अवकाश तिणें बऱ्यान गळसून तिचें सदान करून दाखयलां. तिच्या जिविताच्या पैन वाटेक दिश्ट लायली तर तिचें तें आजच्या थालेंताचें अनावरण जाता. गायन, नटन, कार्यनिर्वाण, मुखेलपण, बरोवचें, उलोवपीन जावन हे समाजींत ती परजळोन आसा. ल्हानपणांत हांव मुखेलपणा सवें हेर देण्याचो फावो तो उपेग करून ती फुडें सरून आज इतल्या उंचायेक पावल्या. सपना सल्डाना तुका मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. सपना तूं सबार चटवटिकेनी दिसताय आनी परजळताय. ह्या दिशी तूं चलोवन आयिल्ली वाट आमकां तिक्के दाखयशी गी. खंडीत जावनी देवान हर एका मनशाक सबार तालेंतांनी भरलां. जर तर आमी तें तालेंत सोदल्यार वा कोणेय आमकां जर तर सारको पाठिंबो दिल्यार आमकां आमचें तें आसलें तें देणें आमकां उर्जीत करूंक एक अवकाश मेळटा म्हणून म्हजे अभिप्राय.
अशेंच हांवें ल्हान आसतनाय म्हज्या जिणेंत साबार वाटांनी चलोवन वेताना साबार देणी आसात गी म्हूण सांगून हांवें चिंतिल्लें आनी म्हाका हेरांनी थोड्यांनी म्हाका सांगलें तूं तशें गेल्यार जाता अशें गेल्यार जाता गी म्हूण सांगून तशें जाल्ल्यान हर एक मॅट काडटना जर तर आमकां पाठिंबो मेळ्ळो नाजाल्यार म्हजो एक तो आत्मविश्वासान हांव मुखार गेलीं तर खंडीत जावन हर एक क्षेत्रांत एक मुखार येवंक आमकां एक जाता म्हूण सांगून ह्या संदर्भी सांगूंक हांव व्हड अभिमान भोगता. भोव बरें. आतां तूं खंयच्या प्रोजेक्टांनी काम करना आसाय? आतां आमचे मिसेस मीना एंड फॅमिली 53 एपिसोड येदोळूच जाल्ल्यो. आतां तें पार्ट 2 सद्याक जावंचार आसा. 4 एपिसोड आमी येदोळूच शुटींग काबार केलां आनी मुखार येवन आसा तें. तशें जाल्ल्यान परत आमी एक कोरोना लॉकडावनाच्या पयलें म्हाकाय ना तुकाय ना म्हूण सांगून एक सिरियल केल्ली आनी ती आतां प्रसार जावनूच आसा. भोव बरें. तुजी पयलेंची मिसेस मीना एंड फॅमिली ती सिरियल आमी पळयलां आनी तुजो लिनेटाचो पात्र भोव उत्तम तराने तुवें तो खेळ्ळाय. तुका ह्या वेळार तुका परबी पाठयता. तूं एक तालेंतवंत कलाकार. तुजे विशीं थोडें जाणा जावच्याक दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचे विक्षक जरूर अतुरीत आसात. देखून पयलें तुज्या कुटुंबाची वळख करून दिशी गे. खंडीत जावनी हांव गांवान पालदने फिरगजीची. म्हजो पाप्पा देवादीन बॅप्टिस्ट आसता. 1 वर्सा पयलेंच तो देवादीन जालो. आनी म्हजी मम्मी आसा मानेस्तीन आयरीन आसता आनी म्हाका एक धाकटो भाव आसा संतोष आसता म्हणून. आनी आमी दोगांच भुरगीं. म्हजें शिकाप कन्नडा मिडियम इस्कॉल कुलशेकर सेंट जोसेफ इस्कॉलान जालें. ताचे उपरांत हांवें सेक्रेड आर्ट्स इस्कॉलान म्हजें हायस्कूल शिकाप संपोवन हांव कॉलेजीक पावली. सेंट अलोशियस कॉलेजींत हांवें PUC तशेंच डिग्री थंयसर संपयली. ताचे उपरांत पयलें हांव म्हज्या कुटुंबाची वळख सांगची तर म्हजी मम्मी एक सिंगर न्ही पूण जाल्यारय तिका माउथ ऑर्गन प्ले करूंक येता आनी तांणी फेस्ता वेळार मम्मीच्या कुटुंबाच्यांनी हर एकलीं तांणी पदां म्हणची आसली आनी ती पदां आयकोन 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 आमकां एक संगीताचें देणें मेळ्ळें म्हणून संगीत. मागीर ताचे उपरांत हांव शिक्षकी जावन वावर दिता आसतनाच म्हजें MA इन कन्नडा केलें. ताचे उपरांत हांवें B.Ed शिकापी संपयलें. तशेंच हांवें PG डिप्लोमा इन कोंकणी हांवें सनद आपणायल्या. अशें ही म्हजी धाकटी परिचय. काजार जाल्या उपरांत 17 वर्सां जालीं वामनजुराक येवन. नवऱ्याचें नांव आसा संतोष साल्डाना आनी म्हाका दोगां चेडवां भुरगीं आसात सालोनी आनी सिमोना म्हणून. सालोनी 10व्या क्लासीन शिकता आनी सिमोना 4थ्या क्लासींत शिकता. भोव बरें. तर तुज्या कुटुंबांत तालंत आसा म्हूण जालें तेका तुका प्रोत्साहन थंयसर मेळटा. आतां ह्या अंतस्थाक तुवें पावच्याक कोणें तुका कसो आदार आनी प्रोत्साहन दिल्लो? हांव 7वे क्लासींत आसतना म्हाका एक कन्नडा टिचर आसली रोहिणी टिचर म्हणून. ती हांगासर कुडपाची बरें बरयता. आतां तिचें नांव न्यूजपेपरार येता. तिणें एक रावणाचो आनी रामाचो पाठ केल्लो. तशें तो पाठ आयकून जाल्या उपरांत दनपारां लंच ब्रेका टायमार हांवें काचो एक रूख आलो आमच्या इस्कालाडेन. थंय सकला रावन हांवें तें एक्टींग केलें. एक्टींग करतना भुरगीं सगळीं धांवन आयलीं. ताचे उपरांत हांवें म्हळें हेलो ओ रामा म्हणून हांवें जोर हांसोंक सुरू केलें. करन ही टिचर फाटल्यान टिफीन धुताली म्हूण म्हाका गोतूच ना. तिणें म्हळें सपना इल्ली बारा स्टाफ रूमीक बरबेक न्ही म्हणाली. आतां म्हाका बेन दिसोंक सुरू जालें कालें करचें म्हळें. तशें टिचरीन आपयल्या गेली. ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಬುಡದ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮಳೆ ಏನಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನೋಡ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು म्हणाली. मागीर कालें करचें टिचरीन विचारलां तशें तिचे कडेन एक्टींग करूंक सुरू केलें. सांगलें ಅದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕು म्हणाली. ಆಯಿತು ಟೀಚರ್ म्हणे ಹೇಳು म्हणाली. ಎಲ್ಲೋ ರಾಮ ನೀನೇಕೆ ಬಂದಿಯೋ ಕನ್ನಸ್ಲಿ. ताचे उपरांत ಹೋಗು ಹೋಗು म्हणाली. दुसरे दिसा प्रत्येक तिने आपयलें प्रिंसिपल कारिता इदारे म्हणाली. म्हाका आतां बेन दिसोंक सुरू जालें हें आतां प्रिंसिपलाक वचून पाप्पाक आतां आपयतात कोण ना म्हूण सांगून. तशें प्रिंसिपला कशें गेली. प्रिंसिपल म्हणाली बारी तुका एक्टिंगांत बारी तुका इंट्रस्ट काय म्हणाली. देखून ना टिचर सिस्टर हांव टिचरीचें इल्लें पळोवन इल्लें करी लागलें एक्टींग म्हणून. ओके नेक्स्ट टायम आमकां 10थाचो एक सेंड ऑफ आसा तातूंत एक अकबर बिरबलाचो ड्रामा आसा तातूंत तुवें बिरबलाचो रोल करीचे म्हणाली. म्हाका
भारी खुशी जाली हे म्हणटात पळय रोगी बयसिद्दो हालू हण्णू वैद्य ಹೇಳಿದ್ದು हालू हण्णू म्हूण सांगून तशें भारी खुशी जाली आनी तो रोल म्हाका सांगुलोसो तांचो रोडोवंक आलें हांसोवंक आलें तशें जाल्ल्यान म्हाका एक नाटकाची उर्बा आयली ताचे उपरांत म्हजी एक टर्निंग पॉयंट म्हणयत अशें जाल्ल्यान 10वी जाल्ल्यांत आमच्या कुळशेकारांत आमकां कोंकणी नाटक सभेत न्हू ड्रामा आसा म्हूण सांगलें त्या वेळा आमचो ICYMचो प्रेसिडेंट आलो डेनिस डी सिल्वा म्हणून ताणें म्हाका म्हणलें सपना एक रोल आसा सुनेचो रोल मस्त आसा तांचो म्हूण सांगा लागलो रोल जायत म्हळें पूण आमकां पालतना तावन कुळशेकाराचो मस्त कस जाताले त्या वेळा बसांच्यांनी पळयले आमकां थंय तावन वचूंक बारीक कस जाताले जाल्यार म्हज्या पप्पान सांगलें तुका मेळ्ळो अवकाश वगडाय नाका तूं वच म्हणालें तशें ICYMच्या चेड्यांनी आमकां हाडन पावोवचें आनी व्हरचें आलें त्या रोलाक म्हाका अत्युत्तम नटी जावन 3रे बहुमान म्हाका मेळ्ळें आनी तातूंत जड्ज जावन आसलो मानेस्त डॉल्ला मंगळूर ताणें म्हाका ताच्या मुखल्या ड्रामांनी सिलेक्ट केलें अशें म्हजी ड्रामाची एक चरित्र आय मीन कथा फाटल्या 22 वर्सां हांव अभिनय करनासा आनी अशी सुरू जाली म्हूण सांगीत मागीर सिंगिंगाचें संगीताचें देणें हांवें सांगलें न्हू मम्मी सिंग करतना चडावत ती मम्मी आनी म्हज्यो मावश्यो माम ही पुरा गायन करतना तांचें पद आयकून हांवें सिंग केल्लें आनी म्हाका हांवें कांय कलीस तरबेती सिंगिंगांत हांवें आपणवना एक दीस काल जालें म्हळ्यार 1998 10वी जाल्ली मात्र त्या वेळा म्हजो कजन आसा आतां आसो MCC बँकाचो चेअरमॅन मानेस्त अनिल फेर्माई ताणें म्हाका म्हळें तूं घरा काल्या उगोत बसताय गो तुका इतलें संगीताचें देणें दिलां न्ही एक मड्यांतरांत एक प्रोग्राम वो आमचो वेव्स कुळशेकर तांणी तांची म्युजीक पार्टी आसा तूं एक जस्ट एक ट्राय कर न्ही पद म्हणालो तशें म्हाका ताणें तापून येलें मड्यांतर आनी म्हाका एक पद गावंकू ताणें अवकाश करून दिलो हांवें तें एका दिसा एका सालान म्हाका दोळो मोडिलो तें पद म्हळें आनी ताका बारीक म्हळ्यार तें मस्त लायक जालें आनी तो म्हणालो तर तुका रजेंत म्युजीक पार्टीक येवयेत गी म्हणालो जायत म्हळें त्या वेळा आमकां 200 रुपया मात्र मेळटाले आतांच्या टायमार चड मेळटात पूण जाल्यार हांवें त्या 2 म्हयन्यांत एप्रील मेयांत रजेंत हाका म्युजीक पार्टीक वचून म्हजो PUCचें आनी डिग्रीचो फीज मम्मी कडेन विचारी नासतना दुसरे काले बुकांगी ताकागी तो पयसो हांवें म्हळ्यार तो जमोवन हांवें ताका वापरिला मागीर MC करचें देणें कशें म्हूण सांगल्यार एक दीस आमच्या वाड्यांत पालदाने गुरकाराच्या भुरग्याचें वॉल आसलें त्या वेळा ती म्हणाली तूं इतलें बरा अशें बरा उलयताय न्ही गो एक MC कर गो म्हणाली त्या दिसा हांवें चिंतलें म्हाका जावचें ना म्हळें ना हांव बरोवन दिता म्हणाली ती टिचर मागीर तिणें इल्लें बरोवन दिलें तशें त्या दिसा मायक काण घेतना इल्ली कावजेनी बगली जाल्यार म्हाका मागीर चिंतलें हांवें आवडना आनी तुवें मुखार वशेत म्हूण सांगून तशें हांवें MC करचें कार्य मुंदारून येलें मागीर बरोवची कला कितें म्हळ्यार हांव LHS कॉलेजींत आसतना कोंकणी संघाची एक क्रियाळ सांदो जावन आसली आनी हांव कोंकणी स्टुडंट थंय आमकां मानेस्तीन फ्लोरा कॅस्तेलियन आसली कोंकणी टिचर म्हजी आनी तिणें म्हाका सांगलें तुका बरोवंक जाता म्हूण सांगून तशें ल्हान ल्हान कावाना चुटुकां पुरा सुरू केल्लीं ती मागीर इल्लेशें बरोवंक अभ्यास जाताना तशें इल्लेशें मुखार गेली तुका ज्ञानो काणयेन ती इनाम मेळ्ळां वय खंडीत जावन तूं त्या लेकार ते संगीत पंगडांत तुवें गायलें म्हळें तर त्या हातूंत तुज्या जिविताक एक व्हड आदार जाला त्या थोड्या पयशांनी तुजें जिवीत बांदून हाडूंक एक आदार जाला वय खंडीत जावन तर जाल्यार तसली जिणी तुजी कश्टांची जिणी तुवें धैर्यान फूड करून आज ह्या इतल्या उंचायेक पावलाय खंडीत जावन तुजें ती चरित्र आयकतना ती दावली दाव पळयतना आमकां वत्तो अभिमान भोगता आमचो विक्षकी हें कार्य पळोवन आसा खंडीत जावन तांच्याय जिविताक हें थोडें तरी आमी आज संवाद केल्लें प्रेरण जातलें म्हणलें म्हजी व्हड आशा आसा देश विदेशांत तुवें नाटक आनी नटन केलां ह्या विशयांत तुजो अनुभव कितें आनी तुका हातूंत जैत लाभलां गी वय खंडीत जावन हांव 3 फावटी दुबय गेल्ली एक 2003 ते आमचो मानेस्त डॉल्ला तांणी आमचे अशी तशी ड्रामा आसलो तो आमी 2 शो थंयसर दुबयंत केल्लो ताच्या उपरांत वामनजूर आयल्या उपरांत काजार जावन आमकां मानेस्त आनी डेनिस मोंतेरोन निर्देशन केल्लो भांगार मनीस ताच्या उपरांत ताणेंच प्रत्येक निर्देशन केल्लो चिन्नेन शब्दान करनेन हे 2 ड्रामा म्हाका थंयसर दुबय खेळोवंक अवकाश मेळ्ळे खंडीत जावन एक सडावत मस्त अभिमानी म्हाका थंयसर मेळ्ळे आनी नाटक बरो जाला म्हूण सांगतालीं आनी हर एक फावटी तुमी आनी मुखारी आमच्या हांगा दुबय येवन हर एक रितीन तुमी नाटक खेळोवन दाखय जाय म्हूण सांगून तांची अभिप्राय आसली खंडीत जावन बरो पाठिंबो आमकां थंयसर मेळ्ळा
तुका त्या लेकार जैत मेळ्ळा म्हणले अभिप्राय तुझे वय आसा खंडीत जावनी खंडित लोकांची प्रशंसा तुका लाभल्या वय तूं हव्यासी कलाकार आणि तूं गायन करताय संगीतांत आसाय MC करताय आणि या मोदेगात एक शिक्षकी जावन तूं वावर भेटयताय या सगळ्या पैकी तुका वेळ पावता गी हर एकल्यान विचारचे तेंचो सवाल आमकां 24 घंटे आसात तुका कितले आसात गी म्हण सांगून 24 वरां तुमकां कितली गी म्हणून खंडी जावनी म्हज्या जिवितांत हांवें केल्लें पयलें काम म्हळ्यार एक टायम टेबल करचें एक वेळापट्टी तयार करची हांव सकाळीं सदांच 4:30 उठ्ठां राती थोडे फावटी 10:30 जावं की पुरो 11:30 जावं की पुरो न्हिदतना पूण हांवें 4:30 उठचो तो टायम म्हजो 4:30 तो रजा आसूं दी आयतार जावं दी खंयचो दीस जाल्यार जावं दी त्या वेळार उठता मागीर ताचे उपरांत हांव इल्लें मागणें करता मागीर इल्लेशें म्हजें इल्लें योगासनां 2-3 योगासनां आसात ते इल्लें करता ताचे उपरांत शिक्षकी जाल्ल्यान हांव म्हजें इल्लें इस्कालाचें काम करता ताचे उपरांत 5 वरां भितर गेल्यार कुजनाक 6 वरां मुसोर थंयसरच काम जाता ताचे उपरांत भुरग्यांक धाडिजे 7 वरार तांकां दोगांयकी बाय सरीजे ताचे उपरांत म्हाका इस्काला बसायचे म्हाका इस्कालाक 8:00 5 मिनटां आसतना हांव इस्कालान बसून पावाजे 3 वरार म्हजें इस्काल सोडटा आनी ताच्या उपरांत हांवें असल्या पुरा कले म्हणी एक्स्ट्रा काम आसल्यार तें येचें आनी हांव शुटिंगाक म्हाका सिरियल आसा वा पिक्चर शुटिंग आसा म्हूण सांगून हांवें येदोळी रजा काडिल्ली ना इस्कालांत केवल म्हाका हुशार ना जाल्यार म्हजी भलायकी पाड जाल्ल्या वेळार वा म्हज्या भुरग्यांक हुशार ना जाल्यार त्या दाडा मात्र हांवें रजा काडिल्ली आनी अशें जाल्ल्यान हांवें केदाळे कोणीय म्हाका पिक्चराक वा सिरियलाक आपयल्यार हांवें सांगचें म्हाका आयतारा मात्र येवंक जाता शुटिंगाक प्लस 2 वरां दनपा उपरांत मागीर सांजेचो वेळ 3 वरां उपरांत आनी अशें गव्हर्मेंट रजा आसल्यार मात्र तशें जाल्ल्यान थंयसर एडजस्टमेंट करचें मागीर आयताराचो वेळ भुरग्यां सांगात कर्स करता दोगांय भुरग्यांक हांव कराटे क्लासीक आपोवन व्हरता दोगांय नॅशनल लेवल प्लेयर्स दोगांय सो तांकांय हांव वेळ कांय दिना म्हूण सांगिना आनी पूण म्हज्या वावरांत म्हज्या सकाळींच्या घरच्या वावरांत म्हजो नवरो मस्तू म्हाका कुमोक आसा त्या लेकार आमच्या घडयाळाक 24 घंटे तर तुझ्या घडयाळाक 24 घंटे वय वय तरी ह्या एका दिसा भितर तूं कितें चिंताय तें सगळें तुजे वरवीं करूंक 7 दीस जाला 7 दीस जावनूच आसा आनी तुवें भुरग्यां विशयान सांगलें कराटे प्लेयर म्हूण भुरग्यां विशयांत कले भोवमानां तरी आपणायल्यान कित्याक म्हळ्यार एक आवय एक तालेंतवंत आसता आसतना भुरगीं खंडीत जावन त्याच वाटेन चलतात आनी ह्या विशीं भुरग्यांक कले पुरा प्रशस्ती मेळ्ळ्यात म्हजें मालगडेन चेडूं सालोनी तें सेंट आग्नेस इस्कॉलान 10वींत शिकून आसा तें एक कराटे ब्रावन बेल्ट स्टुडंट आनी ताका साबार नॅशनल लेवलार आनी तशें स्टेट लेवलार भोवमान आपणायलांत आनी ते एक बरें ऑर्गन प्ले करता इगर्जेंत मिसा वेळार तें प्ले करता तशेंच बरें एक ट्रम्पेट प्लेयर तें वय धाकटें सिमोना तें इल्लेशें म्हजे बरीत म्हणयत कराटे प्लेयरी करता तशेंच डान्स क्लासीक येता मागीर ताणें 2-3 सिरियलांत अभिनय केला मिसेस मीना एंड फॅमिली अभिनय केला तशेंच म्हाकाय ना तुकाय नांत इल्लो एक बरो रोल ताका मेळ्ळा आनी संगीतांत ताका मस्त भोवमानां आपणायल्यान सो ते इल्लेशें म्हजे बरीच म्हूण सांगीत तुकाय तुज्या भुरग्यांक अभिनंदन देव बरें करूं यशस्वी शिक्षकी जावन ही तुका वृत्ती कशी लागता आनी तुज्या ह्या शिक्षक शेतांत भुरग्यांचें स्पंदन कितें तांच्या वडिलांचें स्पंदन तुजे लागीं कशें आसा हांवें सांगचें जाल्यार म्हाका शिक्षकी जावंक एक्चुअली आशेत नासली हांवें नेवीक जॉयन जायचें म्हूण चिंतलें तशें एलोशियस कॉलेजींत पुरा युनिफॉर्मांनी पुरा रेडी जाल्लें पूण म्हज्या हायटा धर्मान तें म्हाका रिजेक्ट जालें मस्त बेजार जालें ताचे उपरांत हांवें पुलीस लायन तरी गी म्हूण चिंतली थंय गेली काल एक हायटाक काले म्हणटात हायटा धर्मान इल्लें लांबा इल्लीशी चड आसत आसली सो ती म्हाका निराशा भोगली तशें हांवें मागीर कालें चिंतलें डिग्री जाल्या उपरांत BEd करचें म्हूण सांगून म्हाका तितलें कांय म्हळ्यार टिचर जावचें म्हाका लायक म्हळ्यार म्हण नासलें म्हणून न्ही पूण हांवें तशें चिंतूंक उतू नासलें तशें एक दीस पेपरार एक एडवर्टायजमेंट पळयलें एडवर्टायजमेंट कंपनीक एक चेडूं जायचें म्हूण सेक्रेटरी टायपान सो थंय हांव काम करनासली बिजे आनी त्या दाळा थंय पेपरार न्यूज पेपरार एक एडवर्टायजमेंट हांवें पळयलें एका इस्कॉलाक शिक्षकी जायचे केवळ डिग्री जाल्यार पावता म्हणून
तशें हांवें ताका एप्लाय केलें आनी म्हजे कडेन कितेंच म्हळ्यार म्हाका कांय कळीतच नासलें की कशें शिकयचें काय पूण जाल्यार म्हाका एक 4 जाणांच्या मुखार एक उलोवचें तितलें एक धैर्य आसलें सो पळया एक इंटरव्यू फेस करया म्हूण सांगून गेली ते येताना म्हाका तिणें कन्नडा लेसन दिलो बरें जालें म्हाका कन्नडा मेळ्ळ्यांत सो हांवें एक पद काडलें आनी त्या पदाक एक ट्यून घालो हांवेंच आनी तें पद सादर केलें हांवें चिंतलें मस्तू जाणां आसात म्हाका मेळचें ना म्हूण सांगून पयले इस्काल म्हजें सेंट एंटोनी तें पडील आतां ना तें इस्काल सो हांव थंयसर गेली 2003 आनी येवन परतेक त्याच कंपनीक वचून जॉयन जावन बसली आनी कांय मेळचें ना दुसरी मस्त जाणां आसात न्ही बीएड केल्ली पुरा म्हणटना सांजेर म्हाका कॉल आयलें तूं सिलेक्ट जालें येवयेत गी म्हूण सांगून म्हाकाच सज्जाप जालें अरे हांव सिलेक्ट जालें गी म्हणून ಹೌದು ನೀವು ನಾಳೆ ಬರಬೇಕು म्हणाली हांवें सांगलें ನಾಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ म्हळें तशें मागीर हांव थंय जॉयन जाली मागीर म्हाका हांवें चिंतलें हें बरें जाता भुरग्यांक एक शिकोवचें म्हूण सांगलें आनी मुखार हांवें MA केलें कन्नडांत ताचे उपरांत हांव हांगासर सेंट जोसेफ वर्कर्स इस्काल वामंजूर थंयसर काजार जालें उपरांत 2 वर्सां शिकयलें मागीर आमची कम्युनिटी कॉलेज आसली बेतनी सिस्टरांची कुळशेगर थंयसर 1 वर्स शिकयलें मागीर ताचे उपरांत हांव शिक्षकी जावनूच हो म्हजो वावर मुंदारून येलो आनी फाटल्या 16 वर्सां जावन हांव पालदाने केम्ब्रिज इस्कॉलांत शिक्षकी जावन आसा आनी थंयसर चडताव जावन म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी भुरग्यां बरीच आमी जेवचें पडटा आनी म्हाका नाटकांत अभिरुची आसल्यान आनी सिंगिंगाचे देणे आसल्यान म्हाका तो पाटा करूंक कांय म्हाका तितले काही कश्ट जायनात आनी हांव नाटक करतना वा पदां म्हणून आसतना भुरग्यांक मस्त लायक जाता थोडे फावटी ती तांचे विशयी शेअर करतात आनी आमचे अभिप्राय आमी शेअर करता सो तशें जाल्यार भुरग्यांचो आनी मागीर आमच्या वडील तांच्या भुरग्यांच्या वडिलांचो पाठिंबो खंडीत जावन भरपूर मेळटा आतांच्या भुरग्यांक खंयच्या मट्टाचें शिकाप दिवंक पडटा आनी ते शिकाप खंयच्या रितीन दिवंक तुमी सतान करतात खंडीत जावन एक्चुअली पळोवंक गेल्यार आतांच्या भुरग्यांक आमच्या की चड कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार मोबायल टीव्ही आनी बरें पळोवन तांकां चडीत जाणवाय आमच्या की चडीत आसता ते जाल्यार म्हणटाना आमी इल्लें चडत प्रिपेर करचें पडटा तांच्या हर एका सवालांक आमी सारकी जावप दिवचें पडटा आनी थोडे फावटी भुरगीं जोर आसात म्हूण सांगून आमी तांकां जोर करूंक गेल्यार तांचे मानसीक परिस्थिती कशी आसा गी म्हूण सांगून आमी इल्लें पळयचें पडटा सो एक शिक्षकी जावन आमी एक कावन्सिलर जायचें पडटा एक आवय जायचें पडटा बापायच्या स्थानार रावचें पडटा एक फ्रेंड जायचें पडटा तितलें सगळें आसल्यार मात्र ती भुरगीं आमकां एक लायक करतात नाजाल्यार खंडीत जावन येताना तो म्हणटात अबा ಇದು ಟೀಚರ್ ತುಂಬ ಜೋರಿದ್ದಾರೆ म्हूण सांगतात तर ನನಗೆ ಆ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ म्हूण सांगून एक भुरगें 16 वर्सां उपरांत जर तर 16-17 वर्सां 20 वर्सां उपरांत काजाराक इन्विटेशन दिलें वा ते US येतावन मॅम तुमच्या बर्थडेक विशेस हॅपी टीचर्स डे म्हूण सांगून जर तर ते मेसेज घालता वा फोन करता जाल्यार तर त्या टिचरीच्या वावराक खंडीत जावन एक प्रशस्ती मेळ्ळ्या बरीच म्हूण सांगून हांवें म्हजी अभिप्राय भोव बऱ्या रितीन तुवें सांगलें भुरग्यांचे सगळें जिवीत तुमच्या शिक्षकांच्या हातांत आसा आनी तसल्या एक सदनाक तुमी पात्र जाल्यात त्या खातीर तुका ह्या वेळार अभिनंदन पाठयता तुवें साबार फिल्मांनी नाटकांनी नटन केलां तुजो ताळो बोळ हांव सुमार नाटकांनी पळयतना तें सूक्त तो पात्र तूं बरें करून खेळटाय आमच्या भिक्षकांक तसले खंयचो एक पात्र ल्हानशें एक डायलॉग दिवंक नटनाद्वारे दिवंक हांव तुमचे तावन विनंती करता हो वेळ तुजो खंडीत जावन म्हाका हांवें अभिनय केल्ले नाटक जावन दी फिल्मां जावन दी सिरियलां जावन दी हर एक म्हाका बारीच संतोश हाडटा आयल्या वार हांवें वामनजुरांत एक नाटक हांवें निर्देशन केल्लो ट्यूबलायट आनी तुवें एक मुख्य पात्रधारी जावन आसले तातूंत आनी तातूंत हर एकल्या की तो एक डायलॉग मस्त काले म्हळ्यार लायक म्हाका हर एकल्यानी मुसांनी निसारला म्हाका हांवें हर एक फावटी युट्यूबार तस्सो डायलॉग तुमचो पळोवचो म्हूण सांगून आनी तेंच हांव करूंक आशेता आमकां एकलो कलाकार येता आमचे मदें आनी तो म्हूण सांगता तुजें उदारे मोन बाये म्हूण सांगून आनी त्या वेळार हांव सांगता उदारे मोन बाबा उदारे मोन खंय भासनातलो कोणसो आका ह्याच वेळार येवंक जाय आसलें गी हांगा
पळय गी आच्या घरा आच्या दुवेक फीज बांदूक आम्ही पैसे दिजे आणि वो आणि येण उदारे मान बाबा म्हणटा पळय हा भोव अपूर्बाय आणि त्या नाटकांत तुवें तें निर्देशन केल्लें ते आमी पळयलां आणि हांवें तातूंत पात्र केला भोव सूक्ष्म रितीन तुवें निर्देशन केलां आणि सक्सेस जालां ते लाईव्ह ते प्रोग्राम दिला आणि ताका सबारशे वीक्षण केलां आणि खंडीत जावन तुका ह्या वेळार अभिनंदन पाठयता मुखल्या दिसांनी तुका असलेच निर्देशन करूंक फावो जावन दी आणि तुजें नटन आनीकी परजळून दी उंचायक सोडून दी म्हणली आमची दिव्यवाणी स्टुडिओची दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाची आशा. देव बरें करूं. तुज्या जिवितांत तुका चड दूख दिल्लें गडीत खंयचें म्हूण सांगेत गे. दूख दिल्ली गडीत मस्त आसात पूण एक सांगचें जाल्यार म्हाका 2010 मेच्या 22 तारखेर एक एक्सिडेंट जाल्लें आणि ते इतले एक व्हडलें एक्सिडेंट की हांव वाचून उरता म्हूण सांगून म्हाका खंडीत जावन काले म्हणचे हांव वाचतांगी म्हूण सांगून म्हाकाच कळीत नातलें ना खंडीत जावन दुखा बरीत घडीत हांवें कित्याक विचारलें म्हळ्यार आमी हर एका वेळार धैर्यान चलता दूख आनी सूख सांगात आसता. तुका आज तुजी बोगणां जागी जाली खंडीत जावन बोगणां जागी जावच्या खातीर विचारलें सवाल न्हय उद्देश न्हय पूण कितें तरी आमी त्या दुखीन तरी आमी वयर येता म्हणलें आमकां तें धैर्यान आमी सांगच्या खातीर ते सवाल केले देखून ते लोकांक आमच्या वीक्षकांक बोगाचे कळाचे कित्याक म्हळ्यार सुलाबाईचें जिवीत न्हय आमचें म्हणले खातीर म्हळें. वय म्हाका 7 फावटी एक्सिडेंट जाला लांतावन पूण 2010 जाल्लें तें मुस्तू बिरांकोळ एक्सिडेंट म्हूण येत म्हजे मुखले 4 दांत नात मागीर म्हाका हांगा स्टिचेस पडल्यात म्हज्या पांयाची गांठीक मस्तू मार आसा डॉक्टरान सांगलें कार ड्रायव्ह करूंक जायना म्हूण सांगून पूण हांवें एक चॅलेंज काणयलें कित्याक जायना गे म्हूण सांगून आतां पळोवंक गेल्यार हांव म्हाकाच एक काले म्हणटात घर भोगता काले गे म्हळ्यार बारी बरेंकर म्हाका ड्रायव्हिंग करूंक येता म्हूण सांगून सो हांवें चिंतलें म्हजें तोंड मस्त जाणांनी पळयल्लें आनी खंडीत जावन हांव पाटी येता म्हूण सांगून म्हाकाच कळीत नातलें पूण जाल्यार हांवें ते एक आत्मविश्वास म्हणटात पळय तें काण घेवन पॉझिटिव्हनेस काण घेवन मुखार गेल्ल्यान आतां सगळ्यांनी म्हणचे एक्सिडेंट जाल्या उपरांत बारीसो बी दिसता गी म्हूण सांगून तर देवान केल्लें पुरा बऱ्याक जावं की पुरो खंडीत जावन तुजें तें दूख आमकां कळटा आनी जिवितांत असल्यो घडितां आमी हेरां कडेन वांटून घेतल्यार तांच्याय जिवितांत कितें तरी एक पूरक जाता म्हणली आमची चिंता देखून तुवें सांगल्याक तुका तें देव बरें करूं आनी ह्या वेळार संतोश भरीत घडितां मस्त आसतली तातूंत एक संतोष भरीत एक घडीत सांग पळया तुज्या दोळ्यांत ती दुखां इल्ली म्हणी न्हिदलोन दी. संतोष भरीत घडितां खंडीत जावन मस्त आसात काले म्हळ्यार नाटकाक चान्स मेळटाना गी वा नांव कोणें आपयताना बहुमान मेळटाना पूण एक संतोशाची मस्त संतोशाची गजाल म्हळ्यार 2007 एप्रिलाची 30 तारीख रातीची 9:15 म्हजें मालगाड्यान सालोनी म्हज्या हातांत येताना त्या दिसा जाल्ले तितलो संतोष म्हाका म्हज्या जिवितांत आज मुसरी केदाळे जावना. भोव बरें कित्याक म्हळ्यार एक आवयक जावचें संतोश तस आपली भुरगीं बाळां आमच्या हातांत आसा जाय आमच्या सांगात आसा जाय आमचें कुटांब बरें आसा जाय म्हणलें एका स्त्रियेचें आजुनूय तुज्या ती बोगणां तुज्या मोतींत आसात आनी एक धैर्यादीक स्त्री जावन तुजें सगळें जिवीत तुवें मांडून हाडलें खंडीत जावन तुका आमी चेंपे उखलता. तुज्या जिवितांतलीं मेटां अवलोकन करतना तुका कितल्या मट्टार तृप्ती आसा समाधान मेळ्ळां गी. हांवें मुखार गेल्लीं हर एक कामां म्हाका समाधान हाडलां पूण थोडे फावटी काले म्हणटात आमी समाजीक इल्लेशें पळोवचें पडटा समाजांत टिका येताना करिनातल्या कामाक तुवें केलां म्हूण सांगतना त्या दाळे इल्ली बेजाराय बगुली आसता. म्हज्या बापान हर एक फावटी केदाळे सांगचें कोण तुका खंय सकला घालता पळय त्याच क्षेत्रांत तुवें वयर येजे म्हूण सांगून तें उतार हांव खंडीत काण घेता. थोडे फावटी आमी आशेता पूण तें आमकां मेळना आनी थोडे फावटी आमी हर एकल्या मनशाक मस्त कुमो करता
पूण ती सारकी ती कुमोक केल्ली ती काले म्हणटात ती काणगेनात आनी तांचो तो आमचो फायदो उठयतात म्हणटात पळय तशें त्या संदर्भार मस्तू काले म्हणटात बेजाराय बगल्या थोडे फावटी अवकाश मेळटाना ते अवकाश मस्तू जाणांनी थंयसर दामून ताका दिवचें नाका म्हूण सांगून असली टिका आयल्या आनी हर एका क्षेत्रांत आमी येताना आमकां सडावत मस्तू जाणांची वळख जाता अशें जाल्ल्यान एक काजारी स्त्री जावन दी काजाराच्या पयले जावन दी एक चेडूं एका दादल्या मनशा कडेन उलयताना तांकां एक कसले अभिप्राय म्हूण सांगल्यार अशें जावन दी पुरो तशें जावंक दी पुरो नानांतर कारणां तांच्या मतींत उब जातात पूण ही पुरा आमी बगलेक दवरून खंडीत जावन एक कितें म्हणटात पळय हांवें सांगलें तुमकां खंय आमकां धोको बसला पळय खंयसर आमकां सकला घालां थंयसर आमी उबे रावून तांच्या मुखार जर तर आमी जिखोवन दाखयता पळय तेन्ना आमच्या जिनियन्स एक व्हडलें एक साधन म्हूण सांगून हांवूय केल्ल्या साधना पैकी म्हाका खंडीत जावन संतोश भोगता पूण खंयी हांगा तेणें म्हाका इल्ले थोडे अवकाश मस्त आमी होगडायले म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या कारणा खातीर तशें जाल्ल्यान इल्लीशी बेजाराय भोगता पूण खंडीत जावनी आमी अवकाश गेलो म्हूण सांगून होगडायलो म्हूण सांगून बेजार करिनासतना मुखले खंय मनी क्षेत्र आसले थंय पळोवन आमी त्या कुशीन गेल्यार खंडीत जावनी जैताच्या मेटां कुशीन वशीत म्हूण सांगून म्हजे अभिप्राय तुवें आज वरेक कितल्या भासांनी नटन केलाय हांवें कन्नडा आनी कोंकणी तुळू ह्या 3 भाशांनी नटन केलां साबार नाटकांनी पात्र घेतला आनी चाफराचे ड्रामा म्हळ्यार म्हाका मस्त भारी एक खुशी तातूंत एक नटन करचें म्हूण सांगल्यार आनी सिरियलां म्हणचे जाल्यार पयलें सिरियल म्हजें ही वाट सर्गाची न्ही ताच्या उपरांत मिसेस मीना एंड फॅमिली ताचे 53 एपिसोड जाल्यात आनी हातूंत म्हाका ह्या सिरियलाक म्हळ्यार एक अवकाश करून दिल्लो आसा म्हजो मित्र आशीत पिंटो म्हणून आनी ताच्या उपरांत म्हाका पूरक जावन हांवें म्हजो शेड्यूल ताणें करन आयताराचेच शुटींग दवरचे बरी म्हाका हर एका रितीन सहकार दिल्लो मानेस्त स्टॅनी बेळा तशेंच आमी म्हाकाय ना तुकाय ना सिरियलांत म्हजो मित्र प्रदीप बर्बोजा तशेंच विन्सेंट फर्नांडीस कासियाची सलिये सत्राई मागीर कन्नडा हांवें काजार जावच्या पयलें आमचो गोल्डन स्टार गणेश आसलो ताची वाठारा कन्नडा सिरियलांत अभिनय केला तशेंच आमचे विनोद गंगोळीचे वेलंकनी माते त्या एका कन्नडांत आमचे म्हज्या कुटुंबान म्हळ्यार म्हजी भुरगीं आसलीं तातूंत आनी म्हजो नवरोय आसलो सो आमी 4 जाणांनी तातूंत नटन केलां मागीर फिल्मां सांगची जाल्यार इंचा आंड येंच्यांत केल्लें आनी तो एक ल्हानसो पात्र हांवें आनी अरविंद बोळारान केल्लें तो मस्तू कडेन तो भयंकर बारी व्हायरल जाला तो व्हिडिओ वय आतांय आसा मागीर आप्पे टिचरांत एक रोल मागीर जावं नंबर 1 तशें एक 3 मुवीसांत केला मागीर तशेंच हांवें एक 4 कवळ्यांनी गायलां ओके तशेंच आयल्या वारा इल्लें सोडा सरबत आनी आतां प्रस्तूत थंयसर प्रदर्शनाक पडलां आळशिरेडे तातूंत हांवें एक म्हजो वॉयस दिला आनी अखेरीच्या एका पदांत हांवें इल्लें नटन केलां भोव बरें तर त्या लेकार तुका रियेकली तूं एक प्रमुख कलाकार म्हणून सगळे जाणात आनी तुका हरिएकाक आपयतात वय खंडीत जावनी मागीर व्हड अभिमानाची गजाल कितें गी म्हळ्यार मिसेस मीना एंड फॅमिली सिरियल जाल्या उपरांत चडटा आमी खंय येताना कोडयाळ जावन दी खंयच्या एका कोणशा गेल्यार म्हाका म्हज्या सपना म्हणल्या नांवान कोणी वळखनात लिनेट बाई म्हूण सांगून वळखतात आनी एक ताणी रावून एक फोटो काडीचे गी म्हूण सांगून सांगतना व्हडूच अभिमान भोगता आनी अशेंच एक घडीत म्हज्या जिवितांत घडलें एक दीस हांव पाप्पाच्या पोंडासर्शीन म्हूण सांगून कुळशेकार गेल्ली सिमेस्त्रीक आनी थंयसर एक बॉम्बेची फॅमिली आयिल्ली ती तांच्या कोणाची कुटुंबाच्या फोंडासर्शीन आसली आनी हांवें थंयसर रावून मागणें फाटी येताना म्हणल्या बरी ही इग्गी आयली आनी सिमेस्त्रींतच प्लीज बाय म्हाका एक फोटो जाय जे म्हूण सांगून सिमेस्त्रींत तांणी म्हजी फोटो काडली आमी अभिमानी म्हूण सांगून तशें एक वर्त संतोशाची गजाल म्हळ्यार आमी खंय गेल्यार एक आमकां एक रेकॉग्नायज करतात देखून हांव दायजी वर्ल्डाक ह्या वक्ता मस्त अभिमान पावता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणून आश येता पळय सिमिस्त्रीन ती एक फोटोक अवकाश मेळटात कित्याक म्हळ्यार आमकां सिमिस्त्री एक प्रमुख जागो तुजी कला प्रदर्शन करच्या वक्ता तुका कुटुंबांतावन तूं एक पावटी तुका वचोंक जाय पडटा तुजो वेळाचो थंयसर वेळ तुवें ताका निगदीत करचें पडटा आनी ह्या वेळार तुज्या
कुटुंबात हांव न्हू या तुज्या नवऱ्यात हांव या भुरग्यात हांव न्हू कितें कांय विराराय करतात की तुका ना खंडीत जावन सांगचें जाल्यार हांव वचना जाल्यार विराराय करतात तूं कित्याक वचनाय म्हण सांगून मेळ्ळी अवकाश कित्याक गळसी नाय गे म्हण सांगून हांव फाटल्या 5 वर्सांत हांव न्हू वामनज्यो धर्मगिरी वाड्याची गुरकार जावन आसली ताचे उपरांत 6 वर्सांत हांवें गुरकार जावच्या पयले प्रतिनिधी जावन सेवा दिल्या आनी त्या गुरकाराच्या अवधीन जाल्यार म्हाका वचूंक जायनातल्या वेळार म्हज्या न्हवऱ्यान म्हाका मस्त सहकार दिला अरे एक पोटी तोच जावन मुखार येतालो आनी आतां जाल्यार हांव सकाळीं 4:30 उठल्या तो 5 वरां उठता आनी तो येवन कुजनां सहकार दिता मागीर शुटिंगाक आनी परत गेल्ल्या वेळार म्हजे दोगांय भुरगीं कुमो करतात घरा रांदूंक आनी त्या गायींच ती रांदून तिनस जावन वचना जाल्यार म्हणटात तूं कित्याक आज वचूं नाय म्हण सांगून तशें सपोर्ट दितात मागीर तशेंच म्हजी मम्मी आनी पप्पा आतां ना पूण जाल्यार दोगांयनी म्हज्या भुरग्यांक दोगांयक ल्हानतावन तांणी आतां म्हणसर ती पळोवन तसाच तशेंच म्हजी सासूमाई आसा वामनजोरूंच तिणेंय हरियेका रितीनी म्हाका म्हज्या भुरग्यांक म्हळ्यार थोडे फावटी घरा म्हजो न्हवरो नासल्या वेळार पळोवंक तिणेंय कुमोक दिला भोव बरें आतां तुज्या ह्या सगळ्या कलेक कितल्यो प्रशस्त्यो मेळ्ळ्यात खंयच्या संस्थेंतल्यान प्रशस्त्यो मेळ्ळ्यात आनी कोणें दिल्यात प्रशस्त्यो म्हणचें जाल्यार हांवें तुमकां सांगलें 10वेंत आसतना म्हाका त्या ड्रामाक पयली मेळ्ळी अत्युत्तम नाट्य प्रशस्ती हांव ल्हानतावनूच म्हाका खेळांत बारी उर्बा कबड्डी खो खो मागीर हें रनिंग रेसांत पुरो म्हाका मस्त इंट्रस्ट हांव कॉलेजींत आसतना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जावन सेवा दिल्ली आसा आनी हर एक जिल्हा मटार राज्य मटार हांवें सभार प्रशस्ती आपणायल्यात आनी शिक्षकी जावन आसतना जाल्यार सभार प्रशस्त्यो मेळ्ळ्यात मागीर अशें अत्युत्तम नाट्य प्रशस्ती मागीर भाशण स्पर्धांत प्रशस्त्यो मेळ्ळ्यात हांव केदाळे सन्मानाक म्हणल्या बरी म्हाका सन्मान म्हणून येदोळो म्हळ्यार कितें म्हळ्यार हांव आशेव ना पूण जाल्यार म्हजें एक तालेंत पळोवन आमचो आदलो विगार आसलो मानदीक बाब सिप्रियन पिंटो ताणें म्हाका सप्टेंबर 8 तारखेर एक स्त्रियांचो दीस म्हूण सांगून चेडवां भुरग्यांचो दीस म्हूण सांगून त्या दीस म्हाका एक सन्मान केल्लो इगर्जेंत आल्तारेर बसून आनी उपरांत म्हाका कातोलीक सभा वामनजोर हांणी एक स्त्री साधन प्रशस्ती म्हूण सांगून त्या वेळार एक 2 सन्मान केल्ले म्हाका ताच्या उपरांत म्हाका सभार प्रशस्ती मेळ्ळ्यात ते सांगूंक गेल्यार जावचें ना कितें जावं तुज्या सगळ्या अचिवमेंटाक आमी अभिनंदन पाठयता शिक्षण क्षेत्रांत तुका प्रशस्ती मेळ्ळ्या ती कोणा तावन मेळ्ळी म्हूण सांगीत की आमच्या वीक्षकांक हय एक 6-7-8 वर्सां पयलें स्मृती इराणी तावन म्हाका आनी म्हज्या आनेका कोलिगाक एक अत्युत्तम शिक्षकी म्हूण सांगून तांचे तावन एक प्रशस्ती लाभल्ली मागीर एक जिल्हा मट्टार आमचें शिक्षकांचें एक कॉम्पिटिशन आसली तातूंत हांवें 4 स्पर्धांनी पात्र घेतलो आनी 4 स्पर्धांत म्हाका भोवमान लाभला अभिनंदन तुका तूं वामनजोर येवन कितलीं वर्सां जालीं आनी वामनजोर घरांत हांव तुका कसलो पुरा सांगात मेळ्ळा आनी सपोर्ट मेळ्ळा हांव वामनजोर येवन 17 वर्सां जालीं आनी वामनजोराक आयिल्ल्या 2ऱ्या वर्सांत हांव म्हजो मित्र हांगा बसला रोशन कामत आनी ताची पतीन आसा लविना तांणी म्हाका मस्त सहकार दिल्लो आनी वामनजोराक आयिल्ल्या उपरांत म्हाका पयिल्लें कार्यनिर्वहण MC करूंक कार्यनिर्वहण जावन म्हाका एक उलो दिल्लो म्हूण सांगल्यार रोशन कामतान आनी ताचे उपरांत ताणें म्हाका हर एका रितीनी सोंड घालूं ना कितले कश्टाचे काले म्हळ्यार म्हज्या जिवितान मस्त कश्ट आयल्यार तांणी दोगांयनी सांगात म्हाका दिला तशेंच मानेस्त आमचो डॉल्फी कासी आसा ताणें हांव हर एक फावटी कालें बरयल्यार वा कितेंय म्हाका इसारोंक आसल्यार ताणें म्हाका मस्त सहकार दिला तशेंच आमच्या हांव वाड्याची गुरकार जावन आसतना वाड्या घरांनी आतां दिवनूच आसात मागीर आमचे थोडे मित्र आसात म्हजे वामनजोरांत तांणी आनी दोनूय कॉन्वेंटाच्या सिस्टरांनी SRA आनी बेतनी कॉन्वेंटाच्या सिस्टरांनी हर एक फावटी कालें जाल्यार कितेंय जाल्यार प्रोग्राम आमच्या आतां आमकां शुटींग आसलें म्हाका थोडे जागे जाय आसले पूण SRA कॉन्वेंटांत इसारतानाय वा प्रोविन्शियल
प्रिंसिपला कडेन विचारतानी वा बेतनी विचारतानी म्हाका कोणाय ना म्हूण सांगू ना हर एक म्हणल्या बरी आमकां खंयची घरां जावं दी वा खंय जागे आमकां थोडे फावटी जाय पडटात ग्रोट्ट्यांनी पुरा त्या टायमार तांणी भरपूर सहकार दिला तशें जाल्ल्यान हांव एक काले म्हूण सांगल्यार आनी हर एक कार्य करतानाय हर एक मिसा वेळार मीस जाल्लेंत येवन मस्त जाणां लोकांनी आळे हें बरें जालें अशें कार्य आनी तुजो सिरियलां बरी येतात बा तूं येताना म्हाका बारी खुशी जाता बा म्हूण सांगून एक तशें सांगतना मस्त एक काले म्हणटात व्हरतो अभिमानी भोगता आमच्या सगळ्या बोवारी आमकां सांगात पोण मेळ्ळ्यार आमी कितें तरी करूंक शकता म्हणलें तुज्या उतरांनी आमकां कळ्ळें आनी एक स्त्री जावन तें तूं हर एका वाटेन सारकें चला जाय म्हणलें ही समाज म्हणटा आनी पोर एका तुज्या एका कार्य निर्वहण करतना एक विशय तुवें सांगलोय MC करतना गोडसाण्याची रूस मेळाजे तर गोडसाण्याचो अणभव आसाजे म्हूण हें कितल्या मट्टार तुज्या जिवितांत तुका भोगलां खंडीत जावन तुवें सांगल्या प्रमाणे एक गोडसाण आनी कोडसाण एक नाणयाची दोन तोंडां आसल्या बरी जिवितांत सकडी सुखूत मेळोवचें म्हणून ना आनी हे म्हाका एक वो म्हळ्यार एक पाठ म्हळ्यार लेसन केल्लो म्हजे भयणींचो म्हणयत म्हजेच वाड्यांतलें म्हजें फ्रेंड दिपा म्हणलें ताणें म्हाका हर एक फावटी सांगचें तुज्या जिवितांत कश्ट येवंक पुरो पूण कश्टाच्या फाटल्यान सुखी मेळटलें खंडीत जावन सो काले म्हणटात मस्तू क्षेत्रांनी वयर येताना कितें म्हणटात आमकां सकला घालची व्यक्ती आसतात वा नाका तूं नाका नेक्स्ट पळया आनी एक म्हणटाना मन दुखचें तरलें सांगचें व्यक्ती आसतात पूण जाल्यार एक कोडसाण येताना जर तर व्हडना म्हाका आनी एक फावटी हाका ओलो अवकाश आसा म्हूण सांगून कित्याक म्हळ्यार एकल्याच्या जिवितांत हें काले म्हणटात आमकां हें लायफ एकच फावटी आसचें आनी एक फावटी हें लायफ येना मेल्या उपरांत आमचो उडास येजे जाल्यार कितें म्हणी साधन करनच आमी मोराचे दोन तराच्या मरण आसा एक फावटी एकलो व्यक्ती मेल्यार हो मेलो बरो जालो म्हणच्या की अयो आनी अशें मरून जालें आक्का आळे चे आक्का तशें जालें न्ही म्हूण सांगून दुखां गळें तेंच एक साधन म्हणून हांव पातयेतां भोव मोलादीक उतरांनी तुवें सुडाळेन आमकां सांगलें तुजे कार्य निर्वहणांत आमी सबार तुका तुजें कार्य निर्वहण करतना आमी पळयलां तें तुका त्राण खंय थावन येता पयलें मायके काण घेतना इल्लेशें बेन दिसता पूण मागीर लोकांचो उत्साह पळयतना आनी तांणी मेतेरपण बघतना खंय तावन एक सकत आयिल्ल्या बरी बघता आनी हांव हर एक फावटी म्हळ्यार म्हाका कॉलां येतात आमचें फंक्शन आसा करियत गे म्हूण सांगून पूण हांव एक शिक्षकी जाल्ल्यान आमी थोडे फावटी लोकल मात्र काणयोची रातीची फंक्शनां आनी आयतारा थोडे फावटी शुटींग ना जाल्यार दनपार राती तशें मात्र काणयोची मागीर अशें इगर्जेनी काले कार्य आसल्यार हांव खंडीत जावन म्हजो काले पाठिंबो दिता आनी हर एक रिती सक्री रितीन हांव पात्र घेता पूण हो ताळो मात्र देवाचें देणें आनी म्हज्या आवय बापायनी काय म्हाका त्या रितीन वाडयला कोणना म्हळ्यार हांव मालगडी जाल्ल्यान एका म्हज्या मम्मीन केदाळे म्हणचें म्हाका तूं म्हाका चेडवाच्या भुरग्याचे गूण म्हाका तुज्या कांय दिसना तूं चेडो भुरगो जावन सुकोवन चेडूं जालें एक म्हूण सांगचें म्हळ्यार चेड्याचे सगळे गूण तुजे कडेन आसात तशें म्हणचें की म्हळ्यार हर एक हांव खंयच्या की पाटी सरना खंयचेय कार्य कालेंय जाल्यार चॅलेंज घाल्यार खंयच्या मनशा कडेन हांव तें खंडी जावन करता सबार रितीचें मुखेलपण तुजे लागीं आसा आनी हें मुखेलपणाचें लक्षण केदाळा तावन सुरवात जाल्लें आनी खंयच्या संघ संस्थांनी तूं मुखेली जावन वावर भेटयलाय वय 2000 इसवेंत हांव मंगळूर DSCZक YCS अध्यक्षीन जावन चुनायत जाल्ली आनी ह्या उपरांत म्हाका खंडीत जावन एक मुखेली जावनचें एक देणें लाभलें म्हूण येत ते दाडा फादर चार्ल्स मिनेजीस आसलो आनी कुळशेकर आनी आमकां पयलें कुळशेकर इगर्ज आसली आनी थंय तावन हांवें साबार इगर्जांक वचून भेट दिवन सोनवारा वचून थंय रावून दुसरे दिसा तांकां YCS विशयान तरबेती दिवन मागीर उपरांत हांव ICYMक जॉयन जाली कुळशेकर
त्या वेळा हांव कार्यदर्शी जाल्ली ICYMची आनी म्हज्या म्हळ्यार हांव आसल्या त्या वेळार अध्यक्षीण जावन आसलें बाय लिडवीन म्हूण सांगून कुळशेगरचें आनी त्या वेळार आमकां अत्युत्तम घटक प्रशस्ती मेळटना ताका अध्यक्षीण मेळटना म्हाका एक अत्युत्तम कार्यदर्शी मेळ्ळ्या प्रशस्ती मागीर कॉलेजींत आसतना तशेंच हर एक कोंकणी संघ संस्थांत आनी कन्नड एसोसिएशनांत अशें हर एक हातूंत मेतेरपण हांवें दाखयलां मागीर हांवें सांगलें तुमकां इगर्जेच्या सभार आतां कॅथोलीक सभा जावन दी वाड्याची गुरकान जावन प्रतिनिधी जावन तशें हांवें म्हजी सभा दिल्या भोव उत्तम तरान कित्याक म्हळ्यार मुखेली ह्या सामाजीक आमच्या सामाजीक गरज आसात आनी तांचे मुखांतर आनी मुखेली रुता करचें कितल्या मट्टार तुवें तें केलां आनी एकल्याक एक आमच्या सामाजीक तूं एक मुखेली आनी लोक मुखेली जाय म्हणलें तुका कितें भोगता आनी तुवें तुजें त्या विशयान वावर कसो चल्ला म्हाका कोणें पुरा पाठिंबो दिला हांवें चिंतलें की अशेंच हांवें मात्र मुखार आयल्यार पावना दुसऱ्यांनी येजें म्हूण सांगून कोणीय मनीस सांगून म्हाका एका वेळार म्हाका MC करूंक गेल्लेशें कुमो करताय गी वा म्हाका एक चान्स दिताय गी सिरियलान जावन दियान तूं म्हूण जाल्यार हांवें खंडीत जावन तांकां कुमो केल्या एक म्हळ्यार थोडे फावटी हांव सांगिना समाज सेवा केल्ली आमी सांगून नजो काही तें आमी एक कॉन्फिडेन्शियल दवरचें अशें काय म्हणटात नाटन करूंक जाल्यार अवकाश दिला आनी भुरग्यांक जावन दी वा व्हडांक जावन दी अशें तुवें मुंदरसून ओशी येता तुका थोडे फावटी म्हाका जावंकूच जायना म्हणटात थोडीं भुरगीं आनी त्या दळांत ना तुका एक लिडरशीप जावंची म्हळ्यार लिडर जावची एक क्वॉलिटी तुजे कडेन आसा म्हूण सांगून तांकां सर रितीन हांवें प्रोत्साह दिला बरें कित्याक म्हळ्यार आमकां ह्या समाजीक मुखेली गरज आसात आनी गायड करची मनशांक गरज आसात कित्याक म्हळ्यार ही समाज आनीक मुखारसून व्हरूंक आमकां हर एकल्यांक जबाबदार आसा ही जबाबदार तुवें पाळ्ळ्याय म्हणलें तुज्या उतरांनी आमकां कळटा आतां मुखल्या दिसांक तुजो दिश्टावो कसलो हांवें कितेंच चिंतूं ना मुखार कशें गी म्हूण सांगून जर तर म्हाका बरें अवकाश आयल्यार तेच हांव मुखार गळसितां म्हळ्यार आतां हांवें तुमकां सांगलें एक सिरियल ऑलरेडी आसा आतांत आनी म्हळ्यार इस्कालाच्या कामा निमती म्हाका हर एका संगतीक वचूंक जायना पूण आयताराचे आनी रजेच्या दिसांनी हांवें म्हजे वेळापट्टी तयार करन तशेंच मुखार वचचें पडटा तशें जाल्ल्यान खंय म्हाका जर तर अवकाश मेळ्ळे खंडीत जावनी त्या दिशेन हांव येता म्हूण सांगूंक व्हड अभिमान पावता तुका सर बरें मागता सगळें बरें जावं दी तुजें पोरच्या दिसा आमी युट्यूबार आनी आमच्या त्या प्रायवताच्या दिसा तुवें गोवन सॉंग सिंग केलें म्हळ्यार आमच्या ह्या साद्य आमच्या मंगळुरी भासेक आनी गोवन पदांक तुका ते खंयचें तूं लागीं हांवें एक्चुअली मेलोडीत सिंग केल्लें 1998 हांव आतां म्हळ्यार शिक्षकी जावन आसल्या वरवीं म्हजो ताळो तितकेशे बदलला म्हळ्यार बॉम मारूंक आसता इस्कालांत त्या दाळा बदलला देखून हांवें कालें चिंतलें सिंगींग सोडचें नाका म्हूण सांगून जाता म्हाका सिंग करूंक पूण जाल्यार तितलो एक काय म्हणटात मेलोडी वॉयस येना देखून हांवें गोवन नंबर चड पसंत करची म्हळ्यार म्हज्या ताळ्याक आनी त्या गोवन नंबर सिंग करतना ते तितकेशे ताळ पडटा देखून हांवें तशें सिंग म्हाका जाता म्हूण बगता पूण जाल्यार आतां एक 22 वर्सां शिक्षकी जावन जाता तो तिके ताळो इल्लोसो पयलेंचे तितलो बरो म्हळ्यार मेलोडियस वचना देखून हांवें चड जावन गोवन नंबराक प्रिफर चड दिवचें तर तूं हांवें म्हणयत की तूं मंगळूरचें लॉर्ना ना बा म्हज्या की बरी सिंगर आसतली तशें कांय न्ही ना हर एकल्यांक तांच्या शेतांत कितें तरी ल्हानशी संगत जाल्यार केल्यार ती व्हरती संगत कित्याक म्हळ्यार ह्या समाजांत मस्तू टॅलंट आसात आनी टॅलंटां ती उर्जीत करूंक एकच ताणें खुशेन उर्जीत करूंक मुखार वचा जाय नातर आनी एकल्यान तांकां सांगात दी जाय त्या वेळार मात्र कोणाची टॅलंटां उर्जीत जातात देखून आमी पूर्ण धरूंक जायना टॅलंटां कोणी एक टॅलंट आसा जाल्यार तांकां तुवें ददोशी तरान तुज्या उतरांनी कळटा मस्तू तुवें प्रोत्साह दिलाय आनी मुखार तूं दिताय आनी तुज्या जिवितांत तुका प्रोत्साह मेळ्ळा तो हेरांक वांटल्यांत तुका संतोश भोगात गी खंडीत जावनी संतोश भोगता कितल्याक म्हळ्यार साबार जाणां सांगतात सपनाबाईंनी म्हाका एक अवकाश दिलो अशें जाल्यार हांव म्हळ्यार ह्या स्थितीक येवन पावल्या म्हूण सांगतना खंडीत जावनी म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता अशेंच देवान म्हाका फावो केल्यार मुखार साबार जाणांक मुखार येवंक हांव अवकाश करून दिता म्हूण सांगून ह्या संदर्भी सांगूंक संतोश पावता देव बरें करूं तुवें तुज्या सगळ्या जिवितांत
मस्त अचिवमेंट केलाय. आता ते आमी पळयत आसतना विगिन्स तुवें कितेंय जैत जोडलाय म्हणून आमी चिंता. आनी असल्या धांवणेक कोणी दावाज जाल्यार ह्यो प्रशस्त्यो मेळ्ळ्यो, विगिन्स म्हाका मेळाचे, आतांत मेळाचे, देखून आमी अचिवमेंट केल्यार आमकां मेळटात म्हणली भावना सबारांगडे आसूंक पुरो. आनी हाका तूं कितें म्हणटाय? वय आतां जनरेशन पळोवंक गेल्यार इल्लेशें फास्ट ट्रॅक म्हूण येत ते म्हळ्यार आत्तांचे घडये म्हाका अशें जाय म्हळ्यार अशेंच जायचें म्हूण सांगून. पूण काले म्हणटात हात उलपन घालून गेल्या उपरांत कळटा न्हय काले ताचें दूख कितें गे म्हूण सांगून. देखून हांवें युवा जनांक जावं दी वा असल्या संघ संस्थांनी वावर दिवच्या वा उदेवणीच्या कलाकारांक इतलेंच सांगचें पयलेंच तें एक क्षेत्र खंयचें म्हूण तुमकां लायक जाल्लें तुमकां पसंदेचें क्षेत्र पयलें विसरून काडा. ताच्या उपरांत तें इल्लें व्हरून पळया. आमच्या वायसेसान एक ध्येय आसलो पळय पारकी आनी कार्याक देव म्हूण सांगून. तशें पयलें पळयचें ताच्या उपरांत तें इल्लें पारकीचें ताच्या उपरांत कार्याक देवाचें. आनी हर एका क्षेत्रांत जावं पुरो संगीत जावं दी वा नटन जावं दी वा कार्यनिर्वहण जावं दी खंयच्या क्षेत्रांत जाल्यार दुरसोणें आसता वा आमकां एकच पोटी वयर येवंक जायना. आमी हर एका क्षेत्रांत इल्लेशे आमकां काले म्हणटात एक कोडू अनुभव जाता. पूण त्या कोडू अनुभवांत मुखार म्हाका खंडीत जावन जैत मेळटलें. ताच्या उपरांत आमी कोणेंय एक सजेशन दिल्यार वा अभिप्राय तांचे उसारल्यार आमी ती खाण घेवंक शकाचे. जर तर ती दितात ती काल्याक दितात आमच्या बऱ्याकच दितात म्हणून आमी पयलें चिंतीचे. हांवूच व्हडलो म्हूण चिंतल्यार कित्याक म्हळ्यार म्हजे की व्हडलो फाल्यां दिसा आनी एकलो उपजोवंक की पुरो. देखून तांणी दिल्लें काण घेवन जर तर हांवें ताच्या उपरांत इल्लेशें व्हरून पळोवन मुखार गेल्यार खंडीत जावन एक आमच्या सक्सेस म्हणटात पळय जैत आमकां लाभतलें म्हूण सांगूंक हांव खुशी भोगतां. तुज्या उतरांनी म्हाका भोगता की हांव आयकूंक शकल्यार असलें पुरा अचिवमेंट केल्यार आमकां प्रशस्ती लाभतात. कित्याक म्हळ्यार हेरांत जावन हांवें आयकाचें पयलें म्हणचें तुवें. भोव अपुर्बायेचें उतरां खंडीत जावन आमकां केन्ना पर्यंत आयकोवची सकत आसा त्या वेळार आमी जैताच्या पावंड्याक पावता म्हणलें तुज्या उतरांनी स्पश्ट कळटा. सपना तूं मस्त पदां सिंग करताय. आमचे आज दिव्यवाणी लाईव्ह वीक्षक आमकां पळोवनच आसात, तुजें संदर्शन पळोवनच आसात. आनी ह्या वेळार एक पद आमचे खातीर आमच्या वीक्षका खातीर खंडीत जावन म्हज्या पसंदेचे एक पॅराग्राफ सिंग करता. 2 वर्सां पाशार जाली आमी मेळून रे मोगा आशिवून राखून रावल्या रे हांव वाट तुजी वर्सां पाशार जाली आशा वाडत गेली तुजे खातीर मोगा वळतात दुखां जरी तुज्या येण्याक आशिल्ली राखून थोखून हांव गेली चाकर सुकुने संदराच्या येण्याक राखून थोखून वेच्या परी ये मुझ्या सान्या आमासेचे राती तू ये मुझ्या सान्या जिविताच्या अंतरांत तू ये वर्सां पाशार जाली आशा वाडत गेली तुजे खातीर मोगा वळतात दुखां जरी वर्सां पाशार जाली आशा वाडत गेली तुजे खातीर मोगा वळतात दुखां जरी. वाव वाव वा. तूं उसल्या मट्टार ह्या समाजींत परजळटाय. कुटुंबाची जबाबदारी नाटक नटन सगळें कार्यनिर्वहण तूं करताय. ह्या सगळ्या वट्टूक तूं तुजी
भलायकी कशी सांबाळताय? भलायकी येदोळ म्हणसर कांय जावना पूण म्हाका इल्लेशे पांयाचे मात्र त्या गांठीचे इल्ले प्रॉब्लेम म्हळ्यार एक्सिडेंट जाल्या उपरांत पूण हांव तें खंडीत जावन काणगे ना कांय ताप शेड अशें येवंक पुरो जाल्यार 5-6 घंट्याची न्हीद म्हाका पावता मागीर हांव इल्लेशें सकाळींचें इल्लेशें योगासना करता तशें जाल्यार म्हाका इल्ले काले म्हणटात भलायकी इल्लीशी मेळटा मागीर थोडे फावटी टेन्शन जाताना मस्त टेन्शन काण घेता पूण थोडे मागीर चिंतचें देवान पुरा करचें बऱ्याकच म्हूण सांगून तें काण गेल्ल्यान तितकेशे पाटी येता म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलें मेळ्ळे थोडे फावटी अवकाश मेळटात आनी आमी केल्लें काम कोणायकी दिसना काम केल्यार आमकां परतेक काल म्हणटात बाग्गी दवनेगी ಒಂದು गुद्दे ಹೆಚ್ಚು म्हणटात पळय तशें मेळटाना थोडे फावटी निराशाय भोगता कालें केल्यार म्हाकाच कोणा अशें येवचें भोगता पूण जाल्यार खंयी एका कोणशान आसा देवान करचें खंयच्याकी एका उद्देशाक खंयचेकी एका सांगता बरेंच करचें सारी एक जिवितान जावचें पुराय बरेंच म्हूण चिंतून मुंदासून येचें तशें जाल्यार म्हाका येदोळ म्हणसर भलायकेच्या दृश्टीन कितेंच अशें जावना कांय तेन्नाच आमी आशेता तुजी भलायकी बरी आसा जाय कित्याक म्हळ्यार समाजेक तुवें मस्त दिवंक आनीक बाकी आसा कित्याक म्हळ्यार एक भोव तालेंतवंत स्त्री तूं तुजे लागीं आसलीं तालेंतां ह्या समाजेक तुवें दिवंक आसात आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आसात सर तुका बरें मागता तुज्या भलायकेचेरय देवाचो आशिर्वाद सदांच आसून दी म्हणलें आम्हा सर्वांचें मागणें देव बरें करूं आनी ह्या वेळार आमी आज आमकां सभार हे दिव्यवाणी वीक्षक सभार आसात आमचे संगी आनी तांकां ह्या वेळार तुज्या जिवितांत कितें सगळें बरेंपण जालां आनी कश्टा मदें तूं वयर आयलाय आनी असलो ह्या वेळार ह्या वीक्षकांक तुजो संदेश कसलो खंडीत जावन न्ही मोगाळ वीक्षकांनो आमच्या जिवितांत संतोशाची संगत तशेंच कश्टांची संगती येवंकी पुरो एक स्त्री जावन आमी हर एका स्त्रियांच्या तोंडांत आयकोवचें एकच उतर आमकां वेळ ना म्हणून सांगून वेळ ना म्हणच्या की आमी तो मेळ्ळो वेळ आमी खंडी जावन गळशेत आतां सडावतो स्त्रियो कामाक येतात पूण थोड्यो स्त्रियो कामाक वचनासतना घरा रावतात पूण घरा आसतना जर तर हांव ल्हान आसतना जर तर म्हाका बरोवची एक हवेस आसा थंय हांवें इल्लें बरोवचें गी वा गार्डनिंग करचें गी वा क्राफ्ट आर्ट हें ड्रॉइंग करचें गी अशें जाल्यार सांगतें थोडे फावटी येचें वा संगीताचें देणें आसल्यार ल्हान ल्हान व्हिडिओ करून युट्यूबार घालचें वा दुसऱ्या कोणाय कडेन अशें एक सांगून फॉवर्ड करचें तशें केल्ल्यान जर तर आमची देणी आमी केदाळे लिपोवन दवरून जो मुखार वसाचे आनी आमी चिंतचें कितें म्हळ्यार आमकां भुरगीं आसात भुरग्यांचें पळयचें मागीर बायल्यां काम पळयचें म्हूण सांगतना आमचे कडेन वेळच ना मागीर सडटा हुवाक टेन्शन आसता अशें जाल्ल्यान आमी म्हणचें आमकां दिल्लो वेळ आमी एक वेळा पट्टी करन जर तर एक दादलो जावं दी स्त्री जावं दी तो सोमा गळसिलो तर खंडी जावन आमकां अवकाश येताना आमी होगडाय नासतना मुखारी आमकां बरें अवकाश अशें मेळटले आनी आमी एक काले म्हणटात मुखार एक 5-10 वर्सां उपरांत पळयल्यार हें एक व्यक्ती आसले हांगासर आनी अशें कामां केल्यांत म्हूण सांगून आमकांच एक संतोश हाडटा तशें जाल्ल्यान सर विक्षका लागीं म्हजी इस्स विनंती कितें गे म्हळ्यार आमी मेळिल्ले अवकाश गळसिया आनी जर तर आमकां 7 दिनांतर आमची मुखली पिळगी आसा आमची भुरगीं आसात वा आमच्या सेरसेंबार आसात तांकां इल्लेशें आमी इल्लें गायडन्स दिवया आनी असले क्षेत्रांत मुखार येवंक आनी हर एक दुसरी येतानाय तांकां एक बरें उतार उलोवन जर तर म्हाका ताचे कडेन मस्त मोग आसचो ना वा ताका पळयतना म्हाका बेजार जावंकी पुरो पूण जाल्यार एक पाटेबाज दिवची एक 2 उतरां मोगाची उतरां उलोवन ताका जर तर हांवें एक मुखार हाडूंक प्रयत्न केलें तर खंडीत जावन आमी एक ह्या समाजेंत संवसारांत जियेल्ल्याक सार्थक जातालें म्हूण सांगून हांव अभिमान पावता आनी ह्या स्टुडियोंत आज हें हाचें उद्घाटन कार्य जालां आनी हांगासर हांव एक वॉमनजोरची जावन ह्या वॉमनजोरच्या स्टुडियोंत म्हाका आपोवन हो एक म्हजी एक ल्हानशी एक मोटवी संदर्शन काण घेवंक म्हाका एक अवकाश हांगासर येवन उलोवंक तशेंच सबार विक्षकांक म्हजो अनुभव वांटून घेवंक तुम्ही म्हाका हांगासर आपयलां देखून विनोद गंगोळी तशेंच तांच्या कुटुंबाच्यांक आनी म्हजो आप्त मित्र मानेस रोशन कामत तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं सपना सल्टाना आज ह्या सुबीत कार्यांत म्हज्या जिवितांतली मेटां
या अपुर्बायेच्या कार्यांत तुम्ही येवन तुमच्या जिवितांतली मेटां सविस्तार तरान आमच्या वीक्षकांक सांगलाय आनी वीक्षक खंडीत जावन जें कितें तुज्या जिवितांतली मेटां आसात त्या मेटान तूं सरलाय आनी तीच मेटां थोडी तरी मेटां विंचून दी आनी जिवितांत ती सुफळ जावन दीत म्हणून आमचें मागणें तशेंच हे भोव अपुर्बायेच्या संवादांत तुवें भोव उत्तम रितीन आमच्या वीक्षकांक तुवें सविस्तार रितीन तुज्या जिवितांतली मेटां वांटल्याय त्या खातीर सपना सल्डना तुका दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर वीक्षकांच्या नांवी तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो, दिव्यवाणी लायव्ह वीक्षकांच्या सर वीक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक वर पर्यंत हे कार्य तुमी वीक्षण केलें आनी हे कार्य तुमी पळयलें आनी हे कार्य तुमी हेरांक शेअर करा आनी ह्या चॅनलाचें सबस्क्रायब करा. कित्याक हे सोबीत दिव्यवाणी लायव्ह कार्य सदांच तुमचे सांगाता आमी वांटून घेता. परत आमची तुमची मुलाकात जाता पर्यंत अशेंच मोग आमचे मदें आसूं दी. देव बरें करूं.